मंगलम. डे 1 सार्ध पंचशतमानोत्सव आम्ही आता आमगे किचनात असायची आमगेले शिरालीचे नाशिल्ले उपसितल टीम फुल हांग प्रेझेंट असायची. संदीपणा तुम्ही हाक लीड करताचे फुल टीमाक कालच्यान आणि आज कालच्यान आणि आईस मध्ये कसं फरक असा जनाला आणि आज इन्फ्लक्सामध्ये तुम्ही बिगिन एक्सपिरियन्स शेअर कर का. काल जण मस्त आशिल्ले रामाल रथ येत आशिल्लो दिग्विजयाचो ते पळोवच्याक जन चढ उरता म्हणजे एक कल्पना एक कॅल्क्युलेशन पुरा लोकल माध्यम आशिल्ले त्या लेखान काल आम्ही कितले एक्सपेक्ट केले तितले लोक जाल्ले. काल रात्री कोपास पासून आमगेलो मेन कुक गुंडण्णा देवेंद्र आणि टीम लिडर्स आउट एक मीटिंग घेतले आणि आयचे कितले प्रिपरेशन जावं का हाजे बद्दल क्लियर प्लॅन करून घेऊन पुरा तयार केले. आज वेची साधारण सकाळीच्या आणि रात्रीच मेळणू एक 8,500-9,000 लोक जावले म्हणजे आमगेले एक अंदाज असा. तशी ते आमगेले एक्सपेक्टेशन आशिल्ले तितले लोक जातले. डेली एक 10,000चे रांदपा तयारी आम्ही ऑलरेडी प्लॅन केल्ले. तशी एज पर प्लॅन पुरा आमगेले काम जात असा. रामदेवाल दयेन आणि सोम्याल आशीर्वादान हाजे बद्दल आमकां मस्त खुश असा. काही आमगेले लॅक चुकतना. तुमगेल टीम ಪ್ರತಿ ಕಂಚೆ ಓಡಿ ಬಂಡಿಜಲ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠ ಅಂತ तुमगेल टीम इन्वॉल्ड होता ಹೆಚ್ಚಿ काम ಅಂತ पुण्यतिथी उरो रामनवमी उरो खंचे उरो कसं अटॅचमेंट आणि तुमगेल हे मठा खातीर तुमकां. मठाचे अटॅचमेंट स्टार्ट जाल्ले आमगेल जनरेशनान तुलेन नाही. हे आमगेले थर्ड जनरेशन. रामनवमी तेराक मेगेल आपून येवन घेवन हांगा लीड करून घेवन पाडोवचे आशिल्ले. ते एक संप्रदाय म्हणून जाल्यार बी लेक्चर ना आमगेल ते जबाबदार म्हणून बी आमी लेखताचे ते आमगेल कर्तव्य वेवय. रामनवमीक आमगेल शिराली गांवचे चेडू खंय उरो एटलिस्ट एक 20 लोक हांगोट जाताचे. किचन उपसूत दवरून घेवन वाडचे पर्यंत खंय कसं प्रॉब्लेम जायनाशिल्ले तशी आमी खंय पिचिन करका खंय फिल इन द ब्लँक्स करका ते आमी पुरा करताची. मेन जबाबदारी आमकां किचनान तू उपसूच उरता. ताका मेन रिजन कसं की म्हळ्यार आमगेल आनीक मठाचो 3 जनरेशनात संबंध. मठान खंय गेल्यार खंयचे आयदन मेळताची कोणाला विचारले कसं आयटम मेळता. उद्दा ना म्हण जाल्यार खंय बटन अडचू का ग्राइंडर घुवना जाल्यार कोणा सांगका हे पुरा विशय आमकां सादारण करता जाता. तशें हांव घेवन ते जबाबदार आसा. आणि लास्ट एक स्वामेल शिष्य स्वीकार जाल तुलेन गुंडण हांगा आसा. गुंडणाला न्ही आमगेल संबंध अनेक लेवला संबंध. तागेले वेवलेंथ कशें आसा तागेलें आलोचन कशें आसा हें आमकां करचें जाता. आमी कशी काम करताची ते गुंडणासाठी जाता. तशें हांव घेवन आता जावचे मेन इव्हेंट्सान पुरा किचनाचे उपसूत जबाबदारी आणि डोराले पावच पुसून शिरालीच्या हँडल करचं काम की एक योग मेळता असा. ते आमगेले मालगड्यान केलेले कामा निमित्त संप्रदाय चोल नायला तशीच रांदपेल आमगेले कसं ते गुड रिलेशन असा त्या निमित्त हांवें कंटिन्यू जातास. कित लोकल टीम आसा कशी तुम्ही प्लॅन करून घेतला बॅचेस करून घेतल्या की दनपार एक रात्री एक म्हणा कशी तुम्ही वांटून घेतल्या काम. आमगेलान तू कोणाला काम कसं नाही म्हणून घेऊन हांगाशील प्रत्येक लोकांक होत असा. बेसिकली हांव कसं नाही करना. हांव खाली खंय कसं जातास म्हणून घेऊन राबून पळयत उरता. कसं नाही कोणाक हेल्प जावं का ते हेल्प करचे मात्र मेगेल काम. आमगेल ओटू आमगेल मालगड जावन नाशिल्ले तसले आमगेल मुक्तेश्वर विष्णू शंकर शानबाग हानवे आसाची श्रीनिवास कामतवे आसाची. हे पण आम खुश कसं म्हळ्यार कंप्लीट जबाबदारी आमकां चेडवांक सोडून दिल्या. आमी तयार जावं म्हणल्या उद्देशान तांणी सायडार राबून आमी करता आशिल्ले समज की ना म्हणून घेवन पळयत आसा ते आमकां खुशी कित्याक म्हळ्यार आमकां आमगे वयर एक विश्वास आसा आमी काम करताची म्हणून. आमगेल टीमान तू कोणाकचे बरे तू हे कर रे तू ते कर रे हे कसं केलना हे क्वेश्चन करना. हा वेवच भितर हांगा 90% काम रेडी जाल्लो उरता. ऑलरेडी ओटू लोक प्रिपेर्ड उरताचे. आमगेलान तू डे बॅच नाईट बॅच अशें कसं ना. सकाळी 6 घंटे स्टार्ट केल्यार काम काही जवळ पासून आमगेल गाडी चालू उरता. पुरा लोक आमी एडजस्टेबल आसाची. तशें कसं नाही होंदाणी के विशयान जावं तांकां गाईड करचे विशयान जावं मागेल कसं नाही काम ना. खाली राबून पळयत उरल्यार जालें. थंय कसन पावो का ते एक ऑब्झर्व करता उरले जाल्यार आयटम खाल जाल्यार गुंडणा कळोवचें काम केलें जाल्यार तशी ते तितलं मात्र करून घेवन आमगेली टीम संदायर काम करता आसाची. अनेक विषय कसं म्हळ्यार आमी 25 लोकल टीम इनिशियलीची शिरालीक आमी येताची पुण्यतिथी कार्यक्रमाक इकरा दिवस राबतात म्हूण लेखले. आतां हांगा आशिल्ले सोण घेवन भायर आमगेले अनेक 12 लोक आसाचे. सो ऑलरेडी आमी 30-35 मेंबर्स आसाचे हांगा आणि इतले लोकांना येवचे आसा. सो आमी कसं एक्सपेक्ट केलें की आमगेले 25 व्हॉलंटियर्स पूण हांगा कार्यक्रम उरताचे सार्ध पंचशतमानोत्सवाक म्हणून घेवन ताची किंताची 2 वंट्यान आमगेले व्हॉलंटियर्स हांगा तोट जाले हे आमकां खुशी विशय. आणि तुमगेल सेल्फलेस कामाक आम्ही सर्व समाज बांधवाकडच्यान आम्ही हृदयान थँक करतास तुमका. तुम्ही अशी काम करत उरा अशी अटॅचमेंट करत आम्ही सगळे मेळून हे इव्हेंटाक ग्रँड सक्सेस करूया. थँक्यू व्हेरी मच तुम सगळे लोकांक.
हांग तुला का तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की जय जय गुरु महाराज की